Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. सरकारान ज्यो येवजणी काढलेल्यो आसा त्यो आमच्या लोकां पर्यंत पावता ना पावता म्हणून मुद्दाम आमी अश्यो खुबश्यो येवजणी आहा त्यो तुमचे पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न करता आनी आयची ही श्रम हेजो तुमी लाभ घेतले तशेंच हांव धन्यवाद करता आमचे आमदाराचे कारण जेन्ना लोकांची कसली कामां येवजणी जर पावयता म्हणून आमी एक कार्यक्रम करता म्हणून तांकां सांगत ते आमकां सदांच सहकार्य करता आनी फुडें आमकां सहकार्य करचें अशें आमच्या आमदारा कडेन मागता आनी देव बरें करूं म्हणटा की PF जालो पेन्शन जालो मेडिक्लेम आसता ESIC फॅसिलिटीज आसता हे तांकां ऑर्गनायज सेक्टरान मेळटा संघटीत क्षेत्रान मेळटा बट जेन्ना आमी असंघटीत क्षेत्र पळयता जेन्ना आमी अनऑर्गनायज सेक्टर म्हणटा तातूंत काम करपी लोकांक ह्यो बेनिफिट्स मेळना जशें की हांव एग्जाम्पल म्हणून दिता एग्रीकल्चर सेक्टर आसा आमचे बरेचशे भाव भयणां शेती करता शेतान कामां करतात कामेऱ्या म्हणून काम करतात हेल्पर म्हणून काम करतात खुबशे जाण कन्स्ट्रक्शन लायनीन मेस्त्रीपण करतात कार्पेंट्री करता करेक्ट प्लंबींग करता थोडे आमचे बारीक बारीक इलेक्ट्रिशियन्स आसता बारीक बारीक उद्योग करता आमी समजा तुमचे मार्दोल प्रियोळ वाठारांत पळयले जाल्यार बरेचशे बारीक बारीक आमकां गाडे दिसता मुवींग कार्ड्स दिसता जातून खुबशे जाण आपले उद्योग चलयता सो अशें हे जे अनऑर्गनायज सेक्टरान जे काम करता असंघटीत क्षेत्रान काम करता तांकां ह्यो सगळ्यो बेनिफिट्स मेळना तांकां पेन्शन ना तांकां PF ना तांकां मेडिक्लेम ना फाल्यां आफ्टर 60 इयर्स तांकां पेन्शन मेळना तांचें वय वाडत वता शरिराची ताकद कमी जायत वता तरी तांकां काम करचें पडटा हें सगळें लक्षांत दवरून कोवीड जो महामारी जालो ते महामारीन संघटीत क्षेत्रान काम करपी लोकांक सगळ्यो बेनिफिट्स मेळ्यो बट असंघटीत क्षेत्रान काम करपी लोकांक खुबश्यो बेनिफिट्स मेळना आनी तांच्या फाटल्यान तांच्यो फॅमिलीज खूब सफर जाल्यो आमच्या घरान जो ब्रेड विनर आसता जो काम करता आनी आमचें पोट भरता तो सपोज आमच्या बरोबर ना जाल्यार ताजी फॅमिली ताजेर जे डिपेंडंट आसता तांची कितें परिस्थिती जाता ती आमी सगळ्यांनी पळयली आसतली खुबशे जाणांनी आपल्या स्वताच्या घरान पळयली खुबशे जाणांनी शेजाऱ्यागेर पळयली आपल्या गांवांत पळयली सो हें सगळें लक्षांत दवरून केंद्रीय सरकारान हे श्रम योजनेचो निर्माण केलो हे योजनेचो मेन कारण आसा की सरकारा कडेन ऑन पेपर रिकॉर्ड ना की कितले जाण असंघटीत क्षेत्रान काम करता सो तो रिकॉर्ड सरकारा कडेन येवचो हें मेन कारण आसा एग्रीकल्चर सेक्टरान कितले काम करता कन्स्ट्रक्शन सेक्टरान कितले काम करता कितले जाण बारीक उद्योग चलयता सेल्फ हेल्प ग्रुपाची कितली बायलां बारीक बारीक उद्योग करता हे सगळो ऑन पेपर रिकॉर्ड येवचो हो सरकाराचो प्रयत्न आनी ताजेच बरोबर एक एड ऑन बेनिफीट एक सगळ्यांक एक लाभ मेळचो म्हणून प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना हाजे अंडर एक 2 लाख पर्यंत एक्सिडेंटल कवर आनी 1 लाख पर्यंत पार्शियल डिसेबिलिटी जेन्ना आमी असंघटीत क्षेत्र म्हणटा एक कन्स्ट्रक्शन वर्कर सपोज काम करता करता वयर चडून सकयल पडून मेलो जाल्यार ताज्या फाटल्यान ताज्या फॅमिलीक एक 2 लाख पर्यंतचो एक्सिडेंटल डेथ कवर मेळटलो आणि सरकाराच्यो विविध योजना ज्यो आसात त्या योजनेच्या अंतर्गत तुमकां सगळ्यांक तेजो लाभ मेळचो लाभ कसो मेळचो की तुमचे कडेन जर कार्ड जर आसलें जशें प्रसाद बाब बजेन आनी विनीत बाब कुडीकरान तुमकां सांगिल्लें आसा ताजेर हांव उलयना पूण वस्तुस्थिती तुमचे मुखार मांडटा जी त्या सांगले नंतर तुमकां तेजो कितलें महत्व आसा हें तुमकां दिसतलें एक ताणें मेन्शन केलें की आमच्या पंतप्रधान आरोग्य विमा एक योजना आसा आनी हालींच आमचे आदरणीय पंतप्रधान जे आसा नरेंद्रजी मोदी हांकां 8 वर्सांचो कार्यकाळ आज पूर्ण जाल्लो आसा आनी अशा समयाचेर आमी जवळ जवळ सबंद भारतभर एक कार्यक्रमाचे आयोजन केल्लें आशिल्लें लाखो लोक आज ज्या उपस्थितीत ते व्हर्च्युअल माध्यमांतल्यान पंतप्रधान आमचे कडेन उलयलेलो आनी 30 मे ह्या दिसा जे ह्या वेगळे म्हणजे लेबर असू दे फार्मर असू दे मेडिकल स्कीम असू दे हांकां सगळ्यांक जवळ जवळ 21,000 कोटी हांव 21 कोटी म्हणना 21,000 कोटी ते दिसा सगळ्या बेनिफिशरांच्या ह्या योजनेच्या माध्यमांतल्यान आज ट्रान्सफर जाल्ले आसा आनी म्हणूनच एक ल्हानशें उदाहरण बिचोले सारकेल्या गांवांत आमच्या एक पाडलोसकर म्हणून एक चली आसा
आणि त्या चलयेक एक दुयेंताक सामोरे वचचें पडलें. खरें म्हळ्यार हे चलयेक स्वता जावन नर्स जावन आसा. एका प्रायवेट हॉस्पिटलान नर्सीचें काम करता आणि घरची हालाकीची परिस्थिती. घरा कडेन जर आमी दोतोरा कडेन जाल्यार दोतोरांनी भरपूर पयशे सांगिल्ले आशिल्ले आणि तो ट्रीटमेंट घेवपाच्या अवाक्याच्या भायर आशिल्ले. ज्या वेळाचेर ह्या स्किमीचे संदर्भात तांकां कळ्ळें तांच्यांनी फक्त आपल्या आवयचें आनी बापायचें कार्ड केल्लें आशिल्लें त्या वेळाचेर आणि दोन्ही भुरगीं जीं आसात ती थंय तांकां रजिस्ट्रेशन नाशिल्लें तेंचें. पूण आमकां हें केन्ना केन्ना किंवा प्रसंग येता किंवा अकस्मात परिस्थितीन आमचेर केन्ना काळ येतलो हें सांगून येना. आणि म्हणूनच आमची भुरगीं सुद्दां कितें करता, आमी दष्टपुष्ट आसात, आमकां कित्याक तें गरज, तूं कर गे आवय तें, म्हाका तेजी गरज ना अशें म्हणटा. पूण एका सेफ सायडीच्यान उबें जर रावलें जाल्यार त्या चलीक खरें म्हणल्यार आवय बापाय कडेन ताकद आशिल्ली तेजो ट्रिटमेंट करपा खातीर. पूण ती चली आज ह्या ई सेवा ई श्रम कार्डाच्या माध्यमांतल्यान पंतप्रधान आरोग्य विमा योजनेच्या अंतर्गत ताणें ही सगळी आपल्या जे दुयेंत जाल्लें आशिल्लें तेजेर औषधोपचार केलो आणि ते आज उबे राविल्ले आसात आणि नरेंद्र बाब मोदीक तांणी आभार व्यक्त केल्ले आसात. आता दुसरी गोष्ट कशी आसा, पावपाक जाय तुमच्या सोयरे डायरेक्ट पावपाक जाय. भले ते आमचे दुश्मन आसपाक शकता. जशें फाटले आमचे निवडणूक आयल्ली पळय, निवडणूक त्या विणवणुकांक खंय तरी तृणमूल म्हणटा तर खंयच्यान तरी एक आयलो आणि बरेचशे जाणांक सगळ्या महिलांक पिशे करून सोडले. कितें म्हणून पिशे केले, तुमकां मत मारपाक 5,000 रुपये मेळटले, 5,000 रुपये मेळटले, 5,000 रुपये मेळटले, 5,000 रुपये मेळटले. आणि सगळे आमचे भगिनी सामके धावत 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 हर्ष 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 खंय जे सेंटर आसा थंय तुमी पावले. मेळ्ळे पयशे कोणाक मेळ्ळे ना, पूण तुमी मोठे काम कितें केले, तुमी प्रसार केलो. जेजो प्रसार जावपाक जाय, जेजो प्रचार जावपाक जाशिल्लो तो जाले ना. आज हांगसर तुमचे कडेन परत एकदा संदी आयिल्ली आसा. मनशाच्या मनभावनेंतल्यान आणि माणुसकीच्या दृष्टिकोनांतल्यान तुमकां ज्यो काही गोष्टी मेळपाक जाय ना, आपत्कालीन परिस्थितीन जेदे वेळाचेर तुमकां घडी एखादे भले ताजो डायरेक्ट फायदो जावपा ना, पूण तुमकां निश्चितूच देव तुमकां आशिर्वाद दितलो. कारण एका मनशाचेर तुमी एक जीव वाचयलेलो आसा किंवा एका माणूस जो आसा तेजे भुरगे एका शिकतात, ताका ताकद ना, ताका कितें तरी मेळपाक शकता. घडी एक काम करता करता आसतना जर खंय तरी पडलो जाल्यार ताका तेजे लायफ इन्शुरन्स कवर करपाक शकता. अशे तरेच्या योजना आमच्या आज केंद्र सरकारान केल्ल्यो आसा. दुसरी गोष्ट, आदरणीय आमच्या पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी हे सदांच म्हणटात अश्यो स्किमी बऱ्योचश्यो आशिल्ल्यो. 100 रुपये जर आशिल्ले जाल्यार तुमचे कडेन पावपाक 100 रुपया जाग्याचेर तुमकां फक्त 30 रुपये पावताले. कारण तितून मिडिएटर ब्रोकर बिकर खूब आशिल्ले आणि आमकां खबरूच नासताले ते कितले स्किमीक आसा. कारण आमकां मेळटा ते आमी घेवन वताले. पूण आज तशें ना. आज आमच्या भारतीय जनता पक्षाचे जे सरकार जे आसा पळय ते ट्रान्सपरंट आसा, तुमच्या खातीर काम करता, फटींगपणां करता. जशें तृणमुलान फाटले फावटी गोंयांत केल्लें. हांव तृणमुलाचें नांव घेवपा ना, कारण जे लोक जे प्रवृत्त केल्ले आसात पयलीं त्या लोकांनी फटींगपणां केल्ली आसात हें आमी लक्षांत दवरपाक जाय. डायरेक्टली 21,000 कोटी खंयच्या एका अधिकाऱ्याच्या कार्यालयात किंवा बँकेत डेपॉझिट न करता आसतना तुमच्या प्रत्येकाच्या जो भागधारक जो आसा, जो ताका बेनिफिशरी जाका म्हणटात, ताका आज पाविल्ले आसा.